वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. मंगलमूर्ती गौरीपुत्र विनायकाका मेघ नमस्कार. हो आमगे विघ्न टोची दूर करता आईल कष्ट दूर करून आमगे जीवन मंगलमय जाव तशी करता तसले गौरीपुत्राका मेघ नमस्कार. तशीच ब्रह्मकुमारी शारदेक जी आमगेले आम्ही सांग काव्याक एक स्फूर्ती दिता आमगेले वाचाक एक अनुग्रह करता तसले सरस्वतीक मेगेलो मनापासून नमस्कार. तशी मेल आंबापाक मालगड्यांक सद्गुरूक कृष्णाक सर्व साधू संत जनाक मेल नमस्कार. पट्टू लोक कसले काम करचे असल्यार बी पयने गणपतीला आराधन करताची तांगेल पूज करताची ताज्यान तांकां यश कीर्ती तांगेल कार्यांत तांकां एक बरेपण जाता. मागशी त्रिपुरमल राक्षसा मारचे खातीर शंकरान बी हे व्रत केल्ले. हनुमंतान बी सीतेक सच्चावत असतना संकष्टी चतुर्थी व्रत करून तो गेल्लो. तशी मागशी गरुडू तागेल्या अवसर खातीर अमृत कुंभ हाडचे खातीर वत असतना ताणें बी हे संकष्ट चतुर्थी व्रत करून तो गेल्लो म्हणून म्हणताचे. गौतम मुनीन बी गोदावरी न्हंयक ईश्वराले जटेन तुलेन हाडचे खातीर संकष्ट चतुर्थी व्रत केले म्हणून पुराणान सांगिल्लें आसा. मागशी गणेश पुराणांत अशी सांगिल्लें आसा की म्हळ्यार इंद्रान शूरसेनाक एक गणपती काणी सांगिल्ली आसा. तीच हांव तुमकां सांगता आसा. कृतवीर्य म्हणले एक रायू भारी पराक्रमी दानी सद्गुणवंतू आनी न्यायवादी प्रजाप्रेमी उरता. पट्टू बरें उरता जाल्यार ताका चेडू उरना म्हूण तो भारी बेजारान उरता. मस्त म्हणे देवाल करता दान धर्म करता जाल्यार बी ताका चेडू जायना. ताज्यान ताका मस्त बेजार जाता. तो तागेल्या राज्याचेर त्याग करून रान्ना वचून वानप्रस्थ घेवन उरचे म्हणत हे नारद मुनी पळयता. तो एकदम स्वर्गा वचून तागेल्या बापायक वचून सांगता पळय तुगेलो पूत राज्याचे त्याग करून रान्ना गेला चेडू बाळना म्हणून सांगून अगदी निराश जाला तो म्हणून सांगता. ते ऐकून तागेल्या बापायक भारी वायट दिसता. तो कसं करता की म्हळ्यार ब्रह्मालय वचून विचारता आनी कसल्यान म्हगेलो पुता चेडू जायना म्हगेले एक तुम्ही प्रश्न उत्तर दिव का म्हणून सांगता. तेन्ना देव म्हणता शेवटी तांगेले पूर्वकर्म तांणी कशें केल्ले गेल्या जन्मांत तशें ते मुखार जन्मांत ताजे एक फळ मेळिल्लें उरता. हो तुगेलो पूत कृतवीर्य अगदी दुश्ट स्वभावाचो ब्राह्मण लोकांक आनीक अनावश्यक मारता आशिल्लो. तांगेले एक शाप ताका लागला म्हणून ताका चड जायना. ताणें कसकी बर थोडे बी केल्ले पुण्य म्हणून ताका राजाले पट्ट मेळ्ळो जाल्यार तो निपुत्रिका म्हणले का अपवाद बी ताणें ब्राह्मण हत्या घेवचे पडले म्हणटा. तेन्ना बापाय म्हणटा हांव म्हगेल्या पुताल वतीन तुगे लागीं माफी मागता. हांव तुका शरण आयला म्हगेल्या चेडल्याक चेडू जेवका तशें कसं करता सांगात तुमी उपाय म्हणून तो देवा लागीं मागणी करता. तेन्ना तो विधात म्हणटा का ताणें जर श्रद्धेन गणपतीले संकष्ट चतुर्थी केले बा तेन्ना गणपतीन खुशी जाल्यार ताका एक सद्गुणी चेडो जातालो. तूं तुगेलो पुता जाल्यार हे सपना जाल्यार बाजून तुका सांग अडना म्हूण ताका ब्रह्मदेव सांगता. ते व्रत कशें करता की म्हळ्यार मध्य चतुर्थीक गणपतीले पूज करता. सकाळी न्हावन भक्तीन श्रद्धेन गणपतीला आराधन करता. 21 दिरमाकोल तांबडे फूल आनी आमकां जे फूल मेळटाची ती घालची जाल्यार दुर्माकोल आनी तांबडे फूल अगदी श्रेष्ठ. आनी देवाक बी तशी पंचामृत कसले गोडशे फळवस्तू दवरचे करून आरती करून गणपतीले पूज करता. आनीक रात्रीक चंद्रोदय जायना पडन चंद्राले दर्शन घेवन उपास सोडका. सबंद दीस ताणें उपास करच्यो रात्री उपास सोडच्यो. ताणें एक वर्सभर पुणे करता तेन्ना ताका चेडू दिताले म्हूण सांगता. तो कर्तवीर कसं करता की म्हळ्यार सूक्ष्म रूप घेवन पुताल सपना वचून सांगता तू हे संकष्ट चतुर्थी व्रत गणपतीले कर तू खाज्यान चेडो जाताले मुखारी
आमगे कुलाच बी अभिवृद्धी जाताली म्हणून ताका सांगता. आणि ताका पुताक खरे दिसका न्हय सप्पन म्हणटाने ते अलक्ष कर न्हय म्हणटा कसं करता की म्हळ्यार एक हाडीची रे ते बरोवन दवरता थंयच्यान तो माय जाता पटक तो कृतवीर जाग जाता सप्पन पडले नंतर. तर कसं म्हणून कळना तो आता सप्पन आणि परत येवजता बसता. तेन्ना ते आपल्या उशाले गे बापाय ना बरोवन दवर लेख दिसता. बापायलो अक्षरशः वळखत न्हय ते घेवन गळ भोर नाही लढता. मेरे बापा मेरे कितलं प्रीत पळय कितलं माय करता म्हाका कितलं मोग करता म्हण ताका दिसता तो परत थंयच्यान ताका राज्याक वता. तशी तो तागे बायली भरशीक दोग घोव बायलां करून वद्य चतुर्थीक उपास करून तांकां देल तशी ते गणपतीले आराधन करून संकष्ट चतुर्थी करता ताणें. अशी वर्सभर करना पण गणपत तांगे अगदी संतुष्ट येता. ताका एक चेल्लो येता ते चेल्ल्याक कार्त्यवीर्य म्हणून नांव धरता. तो भारी हुशारू दिशा बी छंदू पराक्रमी आणि बलशाली बी उरता चेल्लो. खंय गेल्यार बी ताणें जय घेवची उरता. आणि तो दत्तालो उपासक उरता तो चेल्लो. ताका सहस्रार्जुन म्हणून बी आपयताच. आणि तो खंय गेल्यार तागेले वर्णना जाता उरता लोकांक तो की हो अगदी बरोबर आयो म्हणून. म्हणून इंद्रू ते शूरसेनाक ते काणी सांगता. अशीच अनेक काणबी आसा ती कृष्णाल काणी. कृष्णान द्वारकेंत आशिल्ले तेन्ना थंय तांगेले यादव मंडळीन तूं सतराजित म्हणून एक यादव बी उरता. तो सतराजित बरो सज्जन मनुष्य. तो सदोची सुर्याले आराधन करता आशिल्लो. तेगेले ते आराधनेक प्रसन्न जावन सुर्यान ताका एक समंतक मणी म्हणून दिल्ली उरता. ती समंतक मणी श्रुतकी म्हळ्यार सदो ताचें पूजन करका ते एक भार भांगर दिता आशिल्ले. अशें ते मणीचे एक अद्भुत एक महिम उरता. तो सदो ते मणी पूजन करून ते जे ताका भांगर मेळटा ते जेन्ना ताका जाय आशिल्ले वस्त्र हाणें ब्राह्मण लोकांक आपण जेवण घालचें तांकां वस्त्र आभूषण दिवचें दीन लोकांक दरिद्र लोकांक जेवण दिवचें ना तांकां मदत करची त्रासा आशिल्ल्या लोकांक मदत करची अशें करता उरता. हे थोडे दिवस भितर लोकांक कळची खबर. हो तो सतराजित म्हणजे सामान्य मनुष्य तो एक श्रीमंत बी न्हय सामान्य मनशा लागीं हागे नडवळक विंगड गेले न्हय. तो दान करता ब्राह्मण लोकांक आपण जेवण दिता हे ताका सदळ दिनाचेर उरता. तशें लोकांक विचित्र दिसता हागेले कशें बाबा इतलो दुड्ड आयलो खंयच्यान हाडला दुड्डू म्हणून तांकां लोकांक चर्चा जाता उरता. ही खबर कृष्णा बी कळटा. तेन्ना कृष्ण कसं करता ताका सतराजिताका आपयस येता. आपोसून ताका सांगता पळय हांव तुका सांगचें तुगेले बऱ्याक ती समंतक मणी तुका मेळिल्ली आसा पळय सुर्यान दिल्ली ती तुगेली नाश बी करतली. कित्याक म्हळ्यार लोक दुडवाचे भांगराचे लोभान तुगेलो घात करता हेची तू ती समंतक मणी उगरसेन राया दी तुगेल्या उरल्यार ते तुका जरा जिवाचेर येतले म्हणून सांगता. जाल्यार तो सतराजीत म्हणून बेगीन स्वाभिमान उरता. तो म्हणटा ना ना म्हाका हे सुर्यान दिल्ले हांव कोणाकच दिना हांव मागीर घरांत दवरून घेता आनी म्हाका हाच्यान जे लाभ जाता म्हाका जे मेळटा ते हांव लोकांक दान करता म्हणून सांगता. कृष्ण ताका समजून सांगता जाल्यार बी तो आयकुचे मनस्थितीन दवरना. तो म्हण आपल्याला घरा दवरून घेता म्हणून वता. अशी थोड्या दिवसाचे कशें की म्हणारे तागेले एक भाव उरता प्रसेन म्हणून. तो एक दिवस ती म्हणी तागेले ते भांगरा चैना घालून घेवन ऑटो कडेन फिरता उरता. एक दीस ती म्हणी गळ्याक घालून घेवन रान्ना वता मृग मारच्याक म्हणून बेट खेळच्याक वता वताची ताका कसं मेळना बेटे तो थकत मस्त आनी एकदम सांज येता. सांजेन काळोख पडता पूण तो थंय राखता थोड्या वेळ हांगा आराम करया म्हण. जाल्यार ती समंतक मणीचे प्रकाशाक थंय ಒಟ್ಟು एक उजवाड येता. तो प्रकाश पळोवन घेवन एक सिंह थंयच्यान वता उरता. ताका एक ते सिंहाक तेजे आकर्षण शें येता म्हूण तो ते खंयच्यान तो उजवाड येता आसा त्या सायडीन तो सिंह येता. आयल्यार ताका ते प्रसेनाल गळे आशिल्ली समंतक मणी दिसता. तेन्ना तो सिंह कसो करता की म्हळ्यार ते प्रसेनाक मारता आनी ती मणी आपल्या तोंडाक दवरून घेवन वता उरता. वता आसतना एक व्हड करडे ते पळयता आनी तेन्ना सिंहाक आनी ते करडेक द्वंद युद्ध जाता. जालें तेन्ना ती करड ते सिंहाक मारता आनी ती करड ती समंतक मणी घेवन वता. ते बलाढ्य आशिल्ले ते करडे कोण की म्हळ्यार
त्रेतायुगांतू रामभक्त जांबवंत आशिल्लो तो ती म्हण घेवन होता. हांगा यादव लोक काय ना प्रसन्न जाले, मस्त चिंत करता आयिल्लो कशें बाबा हो रान्ना गेल्लो बेट खेळच्याक म्हणून. ताणें येनाशिल्लें पण तांकां कुठे अशें दिसता कृष्णान बी कसं केल्लो ताका तो हे मागता आशिल्लो कसं समंतक म्हणी ताणें दिलें नाशिल्लें 17 दिताना म्हणून कृष्णान कसकीच एक खेळ सो केला दिसता. आनी तो कृष्णालो कसकीच पात्र आसा म्हणून लोक उलोवंक घेता उरताय. ती खबर कृष्णाक कळटा. तेन्ना तो कसं करता की म्हळ्यार आपण ते प्रसन्न आसलो शोध घेवं का म्हणून ताणें 5 लोक मित्र मंडळी घेवन तो सच्चा म्हणून होता. वता वता तो बी रान्नाक वता. रान्ना गेलो तेन्ना ताका ते प्रसन्न जालें मड मेळटा. तेन्ना सूक्ष्म जावन पळयलें ते मडा लागी सिंवाल पावल दिसता ताका. म्हूण ते पावलाचे खूण घेता घेता तो मुखार वता. गेलो तेन्ना ताका ते करडील पांय दिसताय. तेन्ना ताका दिसता हो हांगा खंय कितें हांगा कुठे युद्ध जाल्लेशें दिसता. म्हणून तो ते करडील पांयाचे हेज्जेचे गुर्त धरून वता. ते गुर्त एक गुहे पर्यंत जाय. एक व्हड पर्वताचे मागशे ती गुहे उरता. तेन्ना कृष्ण कसं करता की म्हळ्यार तेगे बरशे येयले ते तेगेले 4-5 फ्रेंड्स यादव आसा न्हय तांकां थंय रावचे सांगता. आनी तो एकलो ते गुहेन तूं वता. तुकडे काळो 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 करता. मुखार वचची एक उजवाड सो येता. ते उजवाडाचे आदारान तो कृष्ण आनी भितर वता. गेल्यार थंय एक पाळण्याक ते सेमंतक मणी लायिल्लो उरता आनी थंय चेडूं खेळता उरता. ते सेमंतक मणीचे प्रकाशानच ते गुहेचे बागलाक ते जो काळोख आशिल्लो तो काळोख कमी जाल्लो उरता. कृष्ण वचून ते रत्न काण घेता. आनी ते काण घेवच्या कळना तो एकदम ते ती करडी जांबवंत एकदम येवन ताच्या आंगार पडता. पळोवन तागे बरशीक युद्ध करचें सुरू करता. मल्ल युद्ध. कृष्ण बी तागे बरशीं मल्ल युद्ध करता. कित केलें तो सोणा कृष्णाक. कृष्ण बी ताका सोणा. तागेले अशी समंतक म्हण व्हरच्या दिना आपण म्हण. कृष्ण आयकच की हांव ही समंतक म्हण घेवन वता म्हणून. हांगा ते यादव लोक राबिल्ले उरता न्हय. कितले जाल्यार कृष्ण भायर ना. 1 दीस जाता 2 दीस जाता 3 दीस जाता 7-8 दिवस बी कृष्ण भायर येना. म्हणून तांकां कुठलो काय हुस्कूस येता. त्यांनी परत तांणी द्वारकेक वता. वचून वसुदेवाक आनी देवकी सांगताच अशें जालें म्हण. वसुदेवा आनी देवकी भारी चिंत अशी येता ह्यो कृष्ण अजून आयिल्लो न्हय म्हण. तेन्ना एकदम एक आकाशवाणी येता. वसुदेवान आनी देवकीन जरा संकट चतुर्थी व्रत केल्यार कृष्णाक आयिल्ले कश्ट पुरा दूर जाताची. संकट दूर वचून ಒಟ್ಟು बरें जाता मंगलमय जाता म्हूण आकाशवाणी येता. आम बाप्पा कृष्णा खातीर हेर दिवस चतुर्थी उरता. तेन्ना उपासना करून गणपतीले आराधन करून ते व्रत करतात. ताजेर कशें म्हळ्यार गणपतीक भारी खुशी द्या न्हू. तांगेले मनोभिश्ट पूर्ण जावं कृष्ण बेगी येवं घराक तो तांकां आशिर्वाद करता. हांगा गणपती लेक आशिर्वादान कसं येता की म्हळ्यार 28 दिवस पर्यंत कृष्ण आनी तो जांबवंत मल्ल युद्ध करता उरताय. करता करता आसतना जांबवंत गणपती स्मरण करून दिता. कशें की म्हळ्यार जांबवंत दिसता इतले हांवें बरशीक हो युद्ध करता आसा हाजेर थक ना कोण उरतालो हो कसं देवाल बिवाल अंश न्हय म्हूण ताका दिसता. तो अगदी भक्तीन रामाला आराधना करता कृष्णा पळयता. ताका त्या कृष्णाला तूं राम दिसता आनी ताका स्मरण जाता. मागशी रामाला एक ताणें ताका अपेक्षा दवरलो होता. हे रावणाले वध आनी जायनापणान तांणी वानर लोक राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमंत ओट लोकांना खुशी नासली तेन्ना जांबवंतान रामाला सांगिल्लें उरता म्हाका तुगेले बरशीक मल्ल युद्ध करता म्हण आश आसा म्हण. तेन्ना रामान ताका सांगिल्लें उरता आतां नाका आतां वेळ ना म्हाका अयोध्ये बी वचचें आसा. हांव मुखावेल युगांत येवन तुगेली आश पूर्ण करता म्हूण ताणें सांगिल्लें उरता रामान. तेच प्रकार आतां कृष्ण तागेले बरशी 28 दिवस पर्यंत ताका जांबवंताक खेळयता खेळयताच मल्ल युद्ध करता. ते ताका उडगास जाता आनी तो कृष्णा पांय पडटा. ताका कृष्णाला तागेले राम दिसता पांय पडटा आनी आपणाले चूक जाली तुगेले हांव मल्ल युद्ध केलें तूं म्हगेले राम म्हूण म्हाका कळ्ळें ना म्हणून ताका रामस्तुती करून खूश करता कृष्णा. कृष्णाक बरो सत्कार करता आनी तागेली चल्ली वता जांबुवती म्हूण. तिका देवन
त्या वर्षी लग्न करून ती समंतक म्हणता का एक डॅन आहे म्हणून सांगून ताका दिसतो कृष्ण ते घेऊन येन द्वारकेक येता घरा येऊन येन हांव चुल्याक सांगता हांव लग्न बायल घेऊन येयला म्हणून सांगता आनीक ती म्हणी बी आपल्याला दाखयता आनी ओट्टूक खबर सांगता अशें जल्म आनी ते 17 दिता का आपाच्या पडते 17 दिता येवच्या कशी कृष्ण ताका बी सांगता अशें जल्ले ओट्टूची म्हण तेन्ना ते 17 दिता भारी वायट दिसता तो कृष्णाक क्षम मागता आनी जे लोकांनी कृष्णा बद्दल उलयन उरता अपवाद सो करून ते लोक बी येवन कृष्णाक पांय पडून चूक मागतात हे अशें जेवच्या बी एक कहाणीशी आसा मागशी गणपती परबे वेळारी कृष्णान चंद्र पळयलो उरता गणपती परबे दिवस चंद्र पळयल्यार तांगेची चोरीचे एक अपवाद येता म्हणून म्हण आसा आनी तशीची चंद्राक गणपतीन शाप बी दिल्लो उरता गणपती इंद्राचेर बसून घेवन गणपती परबे दिवस जेवण आनी कोण तो राज्यगर वता आसतना तो रस्त्यार तो इंदूर एकेद्रा देवड आयलो म्हणून भिवन अशी मागशी वता आसतना गणपती ते इंद्रा वयल्यान पडटा पडून तेन्ना तागेलें पोट फुटता तेन्ना तो देवडची काणयेन पोटा सुटलें तें पळोवन चंद्र वयल्यान हांसता आकाशांतले तेन्ना गणपती राग येता तो म्हणटा म्हाका हांसता न्ही भाद्रपद चवथीक म्हगे वाडदिवस न्हय हे दिवस कोण तुका पळयताची तांगेची रे चोरीची अपवाद येवो आनी तांकां त्रास बी जावो म्हणून गणपती शाप दिता तेन्ना चंद्र काय ना भित्ता ते शाप आयकून तो कडकडता येवन गणपती पांय पडता आनी देवा म्हगेली चूक जाली हांव हांस नाशिल्लें हांव अज्ञानी तूं म्हाका माफ करता आनी हे दिल्ले शापायक तूं उशाप सांगता म्हूण सांगता गणपतीक कितें पाप बी दिसता ना तो म्हणटा अडना कोण संकश्टी चतुर्थी करताची तांकां हो शाप लागचा ना म्हूण सांगता जाल्यार बी ते शाप ताणें दिले खरें जावन कृष्णाक चोरीच बी अपवाद आयलो ते वनान तूं त्रास बी ताका भोगत जाले जाल्यार ताका आम बापान तांच्या चेडा खातीर गणपतीले संकश्टी चतुर्थी करच्या देखून तो जालें तितले बेगीन ते संकटांतल्यान बी मुक्त जालो अशें समंतक म्हणिल्ली काण आयकल्याच्यान बी मस्त बरेपण येता अशी आनी एक काणी आसा संकश्ट चतुर्थी बद्दल ती कसं की म्हळ्यार मस्त मागशी चंद्रावती म्हणले नगरांत चंद्रसेन म्हणले रायू राज्य करता उरता तो बरो गुणाचो पराक्रमी न्यायवादी प्रजापालन करतलो प्रजेकटू तागेले चेडवार पळोवन येतलो अशी गुणवंत राय उरता ताका राज्या लागींची एक रानांत तो एक भेट करतलो मनुष्य उरता तागेले कसं काम केवळ व्याधाले सदळची दुष्ट प्राणी उलटू मारचे आनी तांगे ते जीवन ताजेन चलता उरता गेले तशी मारचे तागेले काम धंदो अशी उरकातले एक दीस ताका कसलेची भेट खेळचे खंयची प्राणी मेळना ताका भारी बेजार जाता देवा तुगेले म्हणत हांव आज उपाशी उरका म्हणसवे म्हण अशी देवा बद्दल देवाला स्मरण करता तो एक रुका म्हणून तो बशिल्लो उरता ते दिवस वद्य चतुर्थी उरता चंद्रोदय जाता थंय वनदेवते आनी सुमार लोक बायल एक कडेन बसून पूज करता उरताय पुरो जालेलो तो व्याज बी ते पळयता आश्चर्य जाता देवत लोकांना दर्शन दिवचे मरे मस्त पुण्य न्हय ताका सांग देवा म्हगेलें नशीब बरें आसा पळय आज म्हाका कसलेची भेट खेळचे कसले प्राणी मेळना जाल्यार बेडना म्हाका देवत लोकांना दर्शन दिलें म्हणून तो पळयता रात तांणी पूज करची हगूर ताका धैर्यान मुखार वता आनी तांकां पांय पडता ते देवत लोकांक आवडटा तेन्ना ती वनदेवी विचारता कसले नाका तुका तेन्ना तो म्हणटा तुमी कोणाला पूज करता ह्या वेळार म्हाका सांगताच वेळ म्हूण विचारता तेन्ना तांणी म्हणटा ताका आमी चंद्राला उदय गेले तेन्ना गणपती येयले पूज करताची आज कृष्ण चतुर्थी आसा म्हूण संकश्ट चतुर्थी कशी करता म्हूण ताका सांगताची आनी माय जावन सोडता घरा वता वता तो मनुष्य मनान तशी विचार करता उरता हांव बी हे व्रत करता पळय म्हणून म्हाका बी बरें येतलें म्हणून तो ते संकश्ट चतुर्थी व्रत करता तेन्ना ताका सदोची ते भेट खेळचे मरग मेळता उरता तागेलें एक जीवन बरें रितीन चलता उरता ते चंद्रसेन रायल कानांत ते व्याधारी खबरूचे पावता पळोवका हो मस्त बरें करून बरें गाणी मारता बरो मनुष्य आसा म्हणून
आयकलेले खर की फाल्स म्हणून तर राय एक दिवस रान्ना होता वचून ताका मेळटा आनी म्हणटा म्हाका बीची बेट खेळचे आसा येतोय मागे बरें शिकव म्हणटा तो व्याज हो म्हणटा तो त्या राया बरशीची अरण्यात होता आनीक बेट खेळत गेलो तागेले ते बेट खेळचे बुजवंत काही पण राया भारी खुशी होता तो ते व्याजाक आपणाले राज्यवाड्या व्हरता आनी ताका मांडलीक राय म्हणून करता रान्नांत लोटो हिंस्र पशु मारता न्हय तेन्ना हो चंद्रसेन राय ताका घेवन वता आशिल्लो तिथं गलप करून घेवन दुष्ट प्राण्याला संहार करता उरताय ते व्याजा वर्षीची चंद्रसेन आपल्याला धुवे देऊन लग्न करता आणि ताका आपल्याला जाव हे करून अगदी ताका वैभवान दवरशिता मस्त वर्ष वैभवान उरून तो व्याज म्हणता येता ताका चल बाळजाल उरताची तो ताणें पुताक हे व्रत करचें सांगता आनीक हे व्रत केन्ना सोडनात रे पूण पुता सांगता जाल्यार देवालीची विंगड उरता तूं तुवें अहंकारी जाता ताका तागेले ते ऐश्वर्याचे गर्व शे हांव राय घेवन कसले व्रत आनी करचें म्हणटा ते व्रतच करना ताच्यान देवा मस्त राग येता तागेले एक बंधू लोक तांकां विश्वासघात करून येवन तागेलें राज्य झंपून घेतात ताच्यान कसोच म्हळ्यार बापायक आनी पुताक अन्ना म्हारग जाता आनी ते व्याजाक तरी जिवनाक जेवता ताका दिसता आनी ह्या आयुश्यांत आनी हांव केन्ना सुखान उरना हांव कायम आतां कश्टांत उरचें पूण तो भारी बेजारता ताणें कितलें ते व्रत करून पुण्य कमयलें उरतकी ताच्यान ताका एका तर रायन गेल्लो उरता आनी ते व्याजार विसरून वता व्रत करचे कडेन पुता सांगिल्लें तशें ताका ही अवस्था येयली उरता राज्य न्ही ना न्हय जगोलक बाप्पानी पूत करून वता वता एक रान्ना वताची थंय बसून घेवन अशीची भारी बेजारान बशिल्लो उरता तेन्ना थंय एक ऋषी वता उरताची ते पळोवन घेवन तो व्याज तांकां आपयता आनीक तांकां पांय पडून घेवन तांकां शरण वता आनी स्वाम्यान मेळ्ळी तिणें कश्ट कशें येयले म्हूण कळतना हांव कसो पाप करचें पुरो हांव केली वट्टूची पुण्य वट्टू संपल दिसता म्हणून म्हाका हे कश्ट येता आसाची हांव कसो करो तुमी सांगता म्हगेले एका बऱ्यापण जेवका म्हणून म्हाका तुमी दिसली कितकीची म्हणून तांगेली स्तुती करता गुरुस्तुती ते मुनी अगदी व्हड अंतर्ज्ञान उरता त्यांनी तांगेले ज्ञानान योगशक्तीन हे व्याजाली वट्टूचे काणी पळयता ताणें कसो न्ही हो कोण आशिल्लो कसो न्ही वट्टू आनी ते व्याजाक वट्टू पयलीं दोन काणी तांणी सांगताचे अशें जाल्लें म्हणटा तो होय म्हणटा त्यांनी म्हणता ते मुनी तुवें संकश्ट चतुर्थीचे व्रत परत आनी केलें बा तुगे जे जे गेलेले वैभव पळय तो परत तुका मेळटा तूं गणपतीक शरण वच तो तुगे चूक माफ कर न्हू तुका बऱ्यापण जेवं तशें करतलो तो गणपती म्हळ्यार अगदी दयासागर मंगलमुर्ती तो शुभ करता तो म्हणून ते मुनी सांगून वताचे कडेन हो रायू परत आनी गणपतीचे संकश्ट चतुर्थी व्रत अगदी मनोभावे करता गणपती तेजे प्रसन्न तागेले परत ते राय ताका मेळटा अशें व्रताचे भारीची महिमा आसा कडेन तो रायू ताणें उरो पसून ते संकश्ट चतुर्थी व्रत बी करता नंतर तागेले पूत बी करता अशें तांगेले कडेन मुखार वंश पारंपरी जावन ताका ते संकश्ट चतुर्थी व्रत करचें रूढीपण वता म्हणूच हे मुखार एक भविश्यान तूं लोकांक बरें जावका लोकांक सुखान उरका लोकांक तूं एक कश्टांनी वचून सुखा दिवस पळोवत अशें जेवका म्हूण हे एक व्रत करका हे व्रत केलें तेन्ना देवाले हात जोडून आमी साश्टांग नमस्कार करून न्हू देवाले मागणी करता देवा आमकां बरें करून दी तूंच आमकां राखतलो आमगेलो दुख्ख खट्टू वचून न्हू आमी सुखान व्रत अशें करतले देवा गणपती तूंच तुवेंच आमकां ज्ञान दिवचें आमगेलें कल्याण जावं बरें जावं म्हणून मागता आमगेलें संकट वटोवचो घरांत तूं सदा सर्वदा धन धान्य चेडवांक विद्या बुद्धी आरोग्य आयुष्य दी म्हूण देवाले मागणी करता अशी हे एक गणपतीली मोहीम आसा. नमस्कार मंडळी, आमगेले काणी तुमकां आवडील असलेली आमगेले व्हिडिओक लाईक कराची, शेअर कराची आणि रेड कलर सबस्क्राईब बटन अडचियाची. हाजेन कसं जात की म्हळ्यार आमी केलेली वट्टू अपलोड केलो वट्टू तुमकां व्हिडिओस तुमगेले पर्यंत येवन पावता. ओके, टेक केअर, बाय बाय.